Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा 365 च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वेक आयच्यो हेडलायन्स. Goa Assembly starts on Monday. Speaker Rajesh Patnaikar says that the budget session will be tentatively held in the last week of February or first week of March. Family members of the daily wage workers say that they will not participate in the upcoming municipal elections if early settlement of the matter pending in the High Court is not done. Allow sand extraction or else we'll stop outside sand trucks coming in from Maharashtra and Mangalore, Goan businessmen threaten. 10,000 jobs will be available in the next 10 days, says Chief Minister Pramod Sawant, subtly sending a message even as the ruling party's campaigning is happening without missing a beat after the ZP elections. आणि आता खबरो विस्तारान. रेल्वेचो व्यवसाय कायदेशीर करात, नाजाल्यार शुक्रारा महाराष्ट्र आणि मंगळूरच्यान रेंव हाडपी सगळे ट्रक आडावन धरतले. दक्षिण गोंय रेंव येरादारी संघटनेन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. रेंव व्यावसायिकांचेर आंदोलनाची पाळी हाडची न्हू, विचार करून प्रश्न जाग्यार घालात अशें तेंच्यांनी मागला. कुंकळे साउथ गोवा सँड ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनान बसका घेवन रेंव वेवसायाचेर चर्चा केली. सद्याक रेंव काडपाचेर बंदी आसा, पूण कुडाळ मंगळूरच्यान रेंव वेवसाय गोंयांत चलता असो वेवसायिकांचो आरोप. गोंयचे रेंव वेवसायीक रेंव काडपाक सोदतात, पूण पुलिसांचे कारवायेक तोंड दिवचें पडटा. सरकारी प्रकल्पाक ब्लॅकान रेंव वयता असो आरोप तेंच्यांनी केला. पळयात तांचें म्हणणें. आज सगळे साऊथ गोवचे आमगे ट्रान्सपोर्ट ओनर्स पळय आहा ते आमी सगळे सँड ट्रान्सपोर्ट हे कडेन जाल्ल्यात. आनीक ही सरकारान मदींच कायद्याचो बडगो दवरून सगळे बंद केले आतां. ह्या गाडयो RTO धरता, पुलीस धरता, सगळे धरतात. पूण कुडाळच्या रेंवेच्यो गाडयो सुरू आसात. ज्यो कुडाळच्यो चलता जाल्यार आमची गोंयच्यो कित्याक गाडी चलची न्हू. तश्योच मंगळूर साकून बारीक सँड येता, कलरींग सँड येता, ती चालू आसा. सरकारान तिवूय सगळी बंद करची, जाल्यार आमकां सगळ्यांक चालू दवरची. आनी गव्हर्मेंटाचे जे प्रोजेक्ट आसा सगळ्यांक ब्लॅकान सगळे रेंव वयता. आनी ह्यो बाकीच्यो ज्यो गाडी पळय आमी कायदेशीर चलयतात, टॅक्स रोड टॅक्स भरून सगळी चलयतात, त्योच सरकारान सद्याक RTO हांकां लावन बंद केल्ले आसात. तेन्ना सरकारान बेगीन हे जे पळय बेकायदेशीर म्हणटा ते कायदेशीर करचे, नाजाल्यार काही प्रमाणात तरी ही रेंव सुरळीत करची अशें आमी तांकां सद्या तरी एक कळयतात. नाजाल्यार ह्यो ज्यो कुडाळ साकून गाडी येतात त्यो तांकां आनी ह्यो मंगळूरच्यान गाडी येतात त्यो मागीर तेजेर कितें डिसिजन घेवपाचें तें आमी सगळे ट्रक ओनर्स सँड ओनर्स पळय आहा ते घेतले. तेजे पयलीं आनी एक आमी केन्ना ती 22 तारखेक एक मडगांव मिटींग दवरली आहा. ते मिटींगेक हेजो फुडलो कार्यावळ कितें आसतलो तें ठरयतले. आयज अशी परिस्थिती येयल्या मनशाक मारून खावपाची, कारण बायल भुरगीं उपाशी मरतात. ना म्हूण हांव आवाज केलो, कोणी आमचो खबर घेवपाचो ना. आमी कोर्टा वती रातची 12-1 पासून वचून रेंव हाडटा आनी ते रेंवेक आमी आमचे बायल भुरगे पोसतात. तेवूय जाल्यार ते कायद्याची चोर आमी चोर. खरें म्हणल्यार चोर. कित्याक चोरता आमी? कोणी शिकयलें आमकां चोरूंक? चोरूंक कोणी शिकयलें? आमच्या सरकारान आमच्या गोव्हर्मेंटान आमकां शिकयलें चोरूंक. आनी ताका लागून आमी दीस रात चोरता आमी. पूण तेव्हा चोरून आमी चोरून सारकें घर तोडून हाडूना, पयशे फारीक करून हाडटा रे. कोणाकूय कितें जालें आमकां दिता. एक जावं काम करता, एक गाडी हाडली म्हणून एकलोच पोट भरिना, 10 जाण पोट भरता. तो कामदार तो ते धरून 10 जाणांचे पोट भरता आनी एक गाडी घेवन जाल्यार हे तेंच्यांनी सुताकी करूंक जायना. जाल्यार हांव म्हणटा आमकां ते नाका चोरूंक, कायद्याची कराय, इलिगल कराय. 22 तारखे आमी सगळी गाडी हाडयतले. जितल्यो गाडी भायल्यान येता, एम्बेज म्हणून खंयची गाडी जावं त्यो सगळी गाडी हाडयतले.
पयलीं म्हटल्यार हो आमचो स्टँड आसा तशें आमचे जे आसा रेवकार भाव आसा तो जे कोण काडटा तेमी आमकां रेवल्युशनाक सपोर्ट करचो तशें आमचे जे कोण आसा भायले पयलीं म्हटल्यार आमचे एक्टिविस्ट जे कोण आसा गोंयचे तेमचे कडेन मागता की आमकां तेमी सपोर्ट करचो आयज अशें येयल्ले दीस येयल्ले आसा आयज आमी कोंकणींनी पयशे काडून आयज गाडी उबी केल्ली आसा गाडी चलोवपाक पयलीं कोण दिना पयलीं म्हटल्यार ते कोंकणीचे पयशे फारीक करप कशें आमी तितून बायल आसा जावं फॅमिली आसा हांव जाणटे हांव जॉब ना पयलीं म्हटल्यार एक आमच्या घरात जॉब ना गव्हर्मेंट सर म्हणल्यार कोण प्लस आमी भुरग्यां जावं आमी ताका पोसप कशें हे दवरता हेजेर एक्शन घेवंक जायना गव्हर्मेंटाच्यान तशें जाल्यार आतां कोंकणी NIT प्रोजेक्ट येयल्लो आसा व्हडलो तितून कितें घालता माती घालता ती येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कसो बांदता तर तुमी बाबा जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुमी कितें घालता म्हूण तुमी हें करता प्रोजेक्ट पास करता आतां कॉम्पाउंड हॉला फूल रेंव घालून बांदकाम केल्लें आसा प्लास्टर केल्लो आसा ती खंयची रेंव हाडली गव्हर्मेंटान 2009 नंतर पास पयशे भरले रेंवकारांनी कोण एक पास दिना हे सामकी फकाण जालां तेन्ना गव्हर्मेंटान हेजेर प्रत्यक्ष एक विचार करचो बाबा हो आमचो धंदो कंटिन्यू करपाक आमकां आदार करचो सेकंडली जी आयज आमी फाटल्या दिसान जेन्ना मातशी चालू आसलेली रेंव ती आमी एक व्हडली गाडी एक सुमारे अंदाज 13 ते 15 हजारां भितर घालताले पण आज परिस्थिती अशी जाला लोकांक जो आमचो दर्या देगेनी पावडर पडले कडेन आसता तशी रेंव कुडाळची म्हणटा ताका महाराष्ट्रा साकून रेंव येता ती 30 हजारां गोंयकारांक आमच्या घेवपाक जबरदस्ती पडटली ज्या मनशाक घर बांदून घरां रावचें पडटलें त्या लोकांक 30 हजारांची ती रेंव एक गाडी घेवन रावचें पडटलें हेचे बद्दल हे प्रत्येक घरकारान जो घर बांदता जावं बिल्डर जावं रेवकार जावं तेणी हे चिंतपाक जाय. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. गोंय विधानसभा अधिवेशन सोमारच्यान सुरू जाता. अधिवेशनाचे काम 5 दीस चलतले. सभापती राजेश पाटणेकरान बिरेस्तर माहिती दिली. फक्त 26 जानेवारीक सेशन आसचें ना. त्या उपरांत फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तकात व मार्चाच्या पयल्या सप्तकात बजेट सेशन जावं येता. पालिका वेंचणुको मतींत दवरून बजेटीचो काळ निश्चित करपाक शकतात अशें सभापतीन सांगलें. सभापती राजेश पाटणेकरान अधिवेशनाविषयीची माहिती दिली. पळयात. विधानसभेचे अधिवेशन येत्या सोमारा 25 सुरू जाता आणि अधिवेशन 29 जानेवारी पर्यंत चलतले. मदीं जी सुटी आसा ती म्हणजे गोंयच्या भारताच्या रिपब्लीक डेची सुटी आसा. ह्या 4 दिसांक पयले दीस राज्यपालाचें अभिभाशण आनी एक बारीकसो कितें बिझनेस आसतलो आनी उरले 3 दीस जे मेळटात भितून टॅक्स टू द गव्हर्नर एड्रेस म्हणजे हो विशय आसतलो 3 दीस प्लस स्टार क्वेश्चन्स कॉलिंग अटेन्शन 0 आवर्स बिल्स येतली प्रायवेट मेंबर्स येतली गव्हर्मेंट बिल्स येतली शुक्रार प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन्स आसा स्टार आणि अनस्टार क्वेश्चन स्टार भितर जवळ 195 क्वेश्चन्स येयल्यात अनस्टारा भितून 556 येयल्यात दोन्ही मेळून जवळ 751 आसा. प्रायवेट मेंबर बिल्स आमच्या कडेन 4 येयल्यात प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन्स 5 येयल्यात आनी गव्हर्मेंट बिल्स 6 आसा. दिसताले की गव्हर्मेंट फुडें थोडी वाडोवंक पण शकता. अशा विशयांचेर 4 दिसांचें अधिवेशन चलतलें. कोविडासाठी अरेंजमेंट कशी असतली लोकांक ओपन असतले काय कोविडची परिस्थिती सध्या म्हणजे कमी झाल्या तरी पण काय म्हणजे रिस्क न घेता ह्या वेळार सुद्धा आम्ही विजिटर्स गॅलरी आहात ती आम्ही बंद केली आणि ज्यो कितें गायडलायन्स आसात त्यो आमी फॉलो करतले. गव्हर्नर एड्रेस समय बिझनेस असतो बारीकसो बिझनेस गव्हर्नमेंट बिझनेस व्हडलो काय न्ही तू फर्स्ट डे म्हणटा फर्स्ट डे न्ही थोडो बिझनेस आसतलो आणि प्रायव्हेट मेंबर डे दिसता फ्रायडे फूल आमी बिझनेस कंटिन्यू करतले पण प्रायव्हेट मेंबर डे घेवन त्यांचे बिझनेस कंप्लीट झाले उपरांत मागीर मागीर सगळं गव्हर्नमेंट बिझनेस आणि मागीर एटलीस्ट फेब्रुवारी एंड म्हणा ते मार्च 1 मार्च पर्यंत समज कोर्ट चालू असलं की नेशनल म्युन्सिपालिटी इलेक्शन एक तर बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट किंवा बिफोर वोटिंग बिफोर म्युन्सिपल इलेक्शन अशा गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी.
मडगांव कदंबा बस स्टँडा फाटल्यान सिवरेज लायन फुटोन व्हांवता. संबंधीत खात्यांनी ते कडेन लक्ष घालून 10 दिसां भितर हो प्रश्न सुटावो करचो, नाजाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याचो कार्यकारी अभियंतो, गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी सिवरेज खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर केशी घालतले. युनायटेड गोवन्सान फाउंडेशनान शिटकावणी दिल्या. फाटली 6 वर्सां जाली सिवरेज चेंबरांतल्यान उदक व्हांवत आसा. कोणेच ताचेर लक्ष दिवंक ना आनी आतां भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार आनी दामू नायकाक जाग आयल्या. इतली वर्सां हे खंय गेल्ले? फाउंडेशनान प्रस्न विचारला. वेंचणुको लागीं पावले काय तांकां लोकांचे प्रस्न दिसू लागतात अशें फाउंडेशनाचे म्हणणे. पळयात. हो जो प्रॉब्लम आसा सिवेज जी रिलीज जाता ताका आतां 6 वर्सां जाली आनी 6 वर्सां जावन सुद्दां अजून पर्यंत गव्हर्मेंटान कांयूच ताचेर सुटका काडना. 3 वर्सां पयलीं काय 3-4 वर्सां पयलीं मनोहर पर्रीकर सुद्दां हांगा येवन गेलो, ताजे मागीर सुद्दां जालो ना. इश्यू जो आसा तो सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो, जाचो एक तांच्या बॉडीचेर आसा तो BJPचो ट्रेजरर संजीव देसाय आनी जे जायकाचे जे पयशे आयल्या ते सगळे सिवरेज कॉर्पोरेशना आयल्या. दुसरो म्हणल्यार आतां 6 वर्सां जाली म्हणल्यार ह्या फूल टर्मान आमचो लोकल जो MLA आसा विजय सरदेसाय त्या टर्मान तो मिनिस्टर सुद्दां जावन गेलो TCPचो, पण ताणें हाजी सुटका काडली ना. खुबशे लोकांक कळून आयला आसतलें की पयरचो जे नाटक जे जाल्ले ताजो हेतू कितें आशिल्लो तो, कित्याक आतांच बेगीन म्युनिसिपल इलेक्शन येवपा आसा आनी दुसरें म्हणल्यार फुडें वचून MLAची सुद्दां इलेक्शनां येवपा आसा, जातून आमचो दामू एक उमेदवार म्हणून रावतलो आनी सगळ्यांक खबर आसा की दामू फक्त 4-4 वर्सां मागीर येता सेंटरी. जाल्यार हो जो प्रॉब्लम आसा आतां हें जें उदक आसा ते हांगच्यान फ्लो जावन SPDA मार्केटांतल्यान कोलवे रस्त्याचेर वचून रिवर्स हालान वता. जर 10 दिसांनी जर ह्या ऑफिसरांनी जर हें केलें ना जाल्यार आमी पयलीं म्हणल्यार जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा PWD, ताजे मागीर जो मारगांव MMCचो चीफ ऑफिसर आसा, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो तांचे जे मेंबर आसा आनी सिवरेज डिपार्टमेंटाचो जो चेअरमॅन आनी ते दुसरे मेंबर आसा तांचेर क्रिमिनल कंप्लेंट फायल करतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नवें आश्वासन, नवी घोशणा. फुडल्या 10 दिसांत 10,000 नोकरी येवपाच्यो आसात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा जाहीर केला. युवक युवतींनी अप्लाय करून हे संधीचो लाव घेवचो अशें मुख्यमंत्री म्हणटात. एकाच वर्साचो कोर्स 12वी जाल्या उपरांत आमी 60 जॉब काढले, एप्लिकेशन पासच केली. आज जर 10 फिल्डाचे पोस्ट काडले 10,000 एप्लिकेशन येता. म्हणजे आमकां करियर चूज करता आसतना सुद्दां आमी कितें करचें हें आयच्या तरणाट्यांनी ठरोवपाक जाय. आनी हांव तेज्याच फुडें सांगता, BSc जाल्ल्या ग्रॅज्युएटान स्टॉकमॅन ट्रेनिंग कोर्स केलो आनी आज म्हणजे आपूण BSc जाला, हांव कित्याक वेटरनरी असिस्टंट हांव हेजो विचार करूं ना. नोकरी आसत किंवा करियर घडोवपाचें आसत हें म्हत्वाचें आसा. म्हाका दिसता की म्हज्या गोंयांतले सगळे तरणाटे एक तर ते गव्हर्मेंट नोकरीत आसचे किंवा प्रायवेट नोकरीत आसचे, नाजाल्यार ते सेल्फ एम्प्लॉयड आसचे. आयज चलो आसूं किंवा चली आसूं स्वताच्या पांयार उबें रावप आयज नितांत गरज आसा. ते दीस फाटीं पडले आनी तेकाच लागून हय सरकारी नोकरी बरेच जाण म्हाका विचारता सरकारी नोकरी केन्ना येतल्यो काय म्हणून. हय सरकारी नोकरी येतल्यो. 10,000 पोस्ट आमी काडटा. कितले? 10,000 पोस्ट फुडल्या 8 दिसाच्या भितर म्हाका दिसता बाबूच्या डिपार्टमेंटान जर आतां रोखडेच एडवर्टायज जाता. कायदीच वॅकन्सी घेतली. कितल्या जाणांक सरकारी नोकरी जायो? हात वयर करात. एकट्याकूच जाय. बरी गजाल. बाबा तुका टेन्शन ना, तूं नोकरी जाय नाका मरण. तेका टेन्शन आसता नोकरी जाय म्हणून. म्हाका दिसता फुडलो प्रश्न विचारलो म्हणून कोणीच हात वयर करूं ना. एनीहाव कांय चिंता करूं नाकात. पण मोठ्या प्रमाणात म्हणजे प्रभास हांणी सांगलें ती खरी गजाल आसली की ताजें म्हणणें तो भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करतना ताच्या तकलेंत खूब व्हडलो पेज आशिल्लो. म्हाका दिसता लोकांचोय पेज मातसो चड आशिल्लो की तूं भारतीय जनता पार्टीन कित्याक वता. तेणी जें सांगलें इट इज अ 2 डेव्हलपमेंट. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी दुसरो ह्युमन डेव्हलपमेंट.
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत तरी चिंता करची न्ही. येता डिसेंबर पर्यंत तेजी सगळी उरलेली कामां कंप्लीट करपाचें काम आमचें आसा. म्हाका दिसता एक्स कावन्सिलर हांगा बसलेल्या पैकी परत परत वयर हात दाखयताले. ह्या हॉलाची चिंता तिका आसा. हो हॉलूय बी जी सुद्दां सामान आमी जाता तितले बेगीन करून घेता आनी चिंता तूं करूं नाका. तो हॉलूय बी डेव्हलप आमकां करपाक जाय. आमी जेन्ना ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर उलयता, ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर जेन्ना उलयता तशा नोकरेची नितांत गरज ही सगळ्या जाणांक आसा, म्हाका खबर आसा. आनी गोंय मुक्तीची 60 वर्सां सेलिब्रेट करता आसतना तेन्ना आमी मनशाच्या विकासाचेर उलयता. आयजूय बी म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून केन्ना केन्ना खंत भोगता, दुख्ख जाता. आनी म्हजो मूळ गोंयकार जो गांवांत रावता ताका बेजीक गोश्टी जर मेळोंक ना आसत, संडास आसतली, लायट आसतली, ताज्या उपरांत रस्तो आसतलो किंवा ताका गॅस आसतली, त्यो बेजीक गरजो मूळ गोंयकाराक मेळचो होच तर ह्या सरकाराचो ना जाल्यार हांव मुख्यमंत्री जावन कितें उपयोग. येता त्या पालिका वेंचणुकांनी मतदान करची नात दिसवड्याचेर काम करपी पालिका कामगारांच्या फॅमिलींनी ठरयला. मतदाना दिसा मतदान करचे बदला सगळे जाण घरा बसून रावतले. मडगांव नगरपालिकेच्या दिसवड्याचेर काम करपी कामगारांनी फॅमिलींक बरोबर घेऊन पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याची भेट घेतली. हायकोर्टात अडकून पडलेलो हो प्रश्न जाग्यार घालपाची त्यांच्यांनी विनवणी केली. दिसवड्याचेर काम करपी मडगांव पालिकेच्या 12 कामगारांनी नोव्हेंबर 2020 केल्ले पिटिशन पालिकेकडेन भिजत पडला. ह्या त्रासांतल्यान जाता तितले बेगिना सोडयात अशें त्यांच्यांनी मुख्याधिकाऱ्याकडेन मागला. लोकप्रतिनिधींक आमी वेचून दिवपाचे आनी गरजेच्या वेळार ते मजत करिनात जाल्यार आमी मतदान तरी कित्याक करपाचे. एका पालिका कामगाराचे चली संगीता मदाराचो हो प्रश्न. 1 वर्ष 3 महिने झाले अजून फिक्स जाले पण आमकां पेमेंट मेळूं ना. सो आमी लास्टाक कोर्टाक जातले पूण पळय आतां कोर्ट आमकां दिसता आमकां खूब सवय आहा कोर्टान जातलें म्हणून. आतां आमी कामरां विचारपा आयले आमी कोर्टाक जातलें म्हणून जातलें काय ना विचारपा येता. आतां आमकां जावपा जाय आमचें फिक्स पेमेंट आमकां मेळपा जाय कित्याक घरा कडेन जायते प्रॉब्लेम जाता आनी इतले पेमेंटान आनी आतां एक दिसान जावचें ना. इतल्या पेमेंटान घर कशें सांबाळटलें आनी इतले कमी पेमेंटान जायना. ताका आमकां फिक्स जाल्लें आसा म्हणून आमी इतले खुशाल जाले. इतले वर्सां आमच्या डॅडीन थिंगा काम केलां आनी आमी इतले खुशाल जाले आनी लास्टाक हे भाशेन केलें बरें दिसता. आमकां आतां कितलें सॅड जालें न्हू, आमी कितले हॅप्पी जाले न्हू आमचे डॅडीचें काम जालें. आतां कितें जातलें आमी मुखार सरतलें म्हणून आनी आतां लास्ट हे भाशेन जालें. चड हें दिसता आमकां. खूब कश्ट आसा तेजे भायर एकटी सोडपाचें. तेजे पयलीं तुमी हेल्प करा. आमकां कोर्टाचेर तुमचे भरोसो आसा. तुमी दर वर्सा इलेक्शनाक वोट घालता. ह्या फावटी तुमी हेल्प केला आमी इलेक्शनाक वोट घालूंक शकता अशें आमी ठरयलां. ऑलरेडी एडवोकेट काढला नाही का हांव एडवोकेट काढू कित्याक काढू एमीन ऑलरेडी एडवोकेट काढला फर्स्ट एडवोकेट हांव डिपेंड करतलो. आमगे कमेंट सायन दिले तांकां आमगे म्युन्सिपालिटीन तांकां अपॉयंट केल्ले. कोणें ऑब्जेक्शन कितें काडलें आनी तेगे अपॉयंटमेंट आहा ते प्रोसिजर वॉज नॉट फॉलोड म्हण कितें केलें आनी हाय ऑथॉरिटी DMA तांकां मागीर कॅप्टन इव्हेंस म्हूण लेटर धाडिंगा. सो बिकॉज तांकां अपॉयंटमेंट कॅप्टन इव्हेंस जाल्ले. आतां तेमी आतां हायकोर्टाक चॅलेंज केल्या आनी आमी आमगे कितें बाजू आहा ती मांडल्या. हायकोर्टाक डिपेंड केलो आनी तेंगे जातलें काम. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आमकां आमच्या खेळांत सुदारणा करून फुडें वचपाक जाय. फुडल्यो सगळ्यो मॅची जिखून ट्रॉफीचेर नांव कोरातप हें आमचें लक्ष्य. मुंबयचो प्रशिक्षक सेर्जिओ लॉबेरोन सांगलें. ईस्ट बंगाला आड जावपी मॅच सादी आसची ना तरीक 3 गूण मेळोवपाचो यत्न आसतलो सेर्जिओन सांगला. गुणतक्त्यात पहिल्या नंबराचेर आशिल्ल्या मुंबय सिटी FC आनी ईस्ट बंगाल पंगडा मदीं शुक्रारा वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर मॅच जातली. 11 मॅची उपरांत 26 गुणांसयत मुंबय सिटी FC गुणतक्त्यात पहिल्या नंबराचेर आसा जाल्यार 12 गुणांसयत ईस्ट बंगाल 12वे सुवातेर आसा. I am very happy about the performance of my team in this difficult situation, difficult circumstances, difficult scenario, and especially with Manda. Answered your question. It was very difficult moments for one person, not only about the player, and I am very happy to have players like Manda and persons like Manda, because it's not easy this situation, and after that his professionalism, his attitude, his
amazing job during this period, and I am very happy about his performance with the team and his attitude now with the team. The most important record and the most important thing is to win the trophy. But obviously, this is a consequence to do well a lot of things. And if during the way we have very good numbers in terms of not concede a lot of goals, a lot of clean sheets, to score a lot of goals, to have the possession of the ball. Obviously, when you are doing well these things, you have more possibilities to win the trophies, to win the league. No, but if I need to refuse the all records and only to win the trophy, I prefer to win the trophy because it's the best record we can achieve. It will be a big mistake if we play tomorrow's game thinking in the past match against East Bengal. They are a completely different team. They are improved a lot his level, his performance. He's a very difficult team, and the last games you can show it. It's difficult to find spaces in their half. It's difficult to defend well some players of the opponent team. But we are working, put our focus in trying to improve some things we need to improve, because in the last games, obviously it's possible to do better some things, and we are in a very good way in terms of results on the table, but we need to think about every game, and we are working a lot to try to prepare the best as possible tomorrow's game, because East Bengal improve a lot their level and they are a very good team. अब तक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि 5-6 मैच हो गए मुझे खेलते, अभी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जब जैसे जैसे टीम बहुत अच्छा खेल रही है और उनको देख के और जितना भी टाइम मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है और मुझे लग रहा है मैं आगे अच्छा करूंगा। उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इतने प्लेयर होते हुए भी उन्होंने मुझे चांस दिया और हर मैच में मुझे थोड़ा थोड़ा चांस मिल रहा है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस एज में। और मैं यही चाहूंगा, मतलब हर मैच में थोड़ा थोड़ा चांस मिलते मिलते, बाकी मेरे ऊपर है मैं कितना उसको यूज कर सकता हूँ, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश है मैं थोड़ा और अच्छा करूँ और चांस लूँ। गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा। बिरेस्तार मेरेन उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल नासलो, गोंयभर सुकेंच वातावरण आसलें, पूण फुडल्या 48 वरांत तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांचो उणाव निर्माण जावं येता। पणजे बिरेस्तारा उण्याच उण्या 22.6 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाली। बिरेस्तारा गोंयान सुकेच हवामान अनुभवपाक मेळ्ळे। बिरेस्तारच्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची कसलीच खाशेली सुचोवणी ना। फुडले 5 दीस वातावरण सुकेच उरतले। पणजे आनी मुरगांवा बिरेस्तारा उण्यात उण्या 22.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली। फुडल्या 48 वरांत तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव निर्माण जातलो। राज्यभर सुकेच वातावरण आसतले। पणजे उण्यात उण्या 22.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या। हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। कोरोनाचो सांवार सोंपूंक ना, घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच। मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365। मोग आसचो।